resurfacing of road from Satyahira Mapsa to Green Park to Satyahira. Between आमच्या दोन कॉन्स्टिट्युन्सी केदार नायक आमदार सालिगांव मतदारसंघ विलेज पंचायत गिरी आमच्या वांगडा आहेत असा सरपंच गिरी पंचायत बाब शुभमराव देसाय तसेच PWDचे ऑफिशियल्स कॉन्ट्रॅक्टर आणि प्रेस आणि मिडिया हे काम खूप गरजेचें म्हटल्यार खूप टायम जालो आमी पळयता आमी रावल्या हे काम केन्ना सुरू जातलें म्हणून एंट्री पॉयंट ऑफ गिरी विलेज एंड म्हापसा सिटी both rely on this very important road connectivity from Green Park to Mapsa. आमकां दिसपाक येता हांगा डिवायडर जावन गेलेलो आसा फाटले ऑलमोस्ट 10 वर्सां आनी 2016 हे काम लास्ट जाल्लेलें आसा. So almost 9 years have been completed and the road is still in fairly good condition. हे काम फाल्यां सांजवेळार हे काम सुरू जातलें. बाब केदार नायक आयज इन्स्पेक्शनाक पावंक ना कारण तेजो एक WRTचो फंक्शन आसलो इन नेरूल विलेज. बट तरी आसतना आमी केलें इन्स्पेक्शन सरपंचूय आयलो. दे विल बी रोड वायडनिंग, दे विल बी रिटेनिंग वॉल, दे विल बी फुटपाथ इन सम एरियाज, ड्रेनेज आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट मिलिंग म्हटल्यार आदलो लेयर जो आसा आनी आमकां दिसपाक येता वयर सकयल खूब कडेन जाल्लो आसा तेजेर पॅच वर्क मारलेलें आसा. तशेंच अनइवन सर्फेसीस पॉट होल्स जायते जाल्लेले आसा. सो दीस वील बी द starting point of road work in the Mapsa constituency as well as Giri village and Saligaon constituency. So आज मुद्दमूत आमी आयलेले आसा just to get an idea of how it will work. Contractor आमच्या वांगडा आसा बाब नितेश परब along with all the other officials to see what will be the plan, how we will go ahead and how we can start this work as soon as possible.